AI जी आसता ती रिप्रोड्युसिबल आसपाक जाय. इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. सो कॉम्प्लेक्स सिस्टम बिल्ड केलो तो चलता, तो आज ताजे आउटपूट आनी फाल्यां ताजे आउटपूट जर वेगळी वेगळी जाली, दुसऱ्या मनशाक ती रिप्रोड्यूस करूंक शकना स्टँडर्डायज वेन, जाल्यार सायंटिफीक फावंडेशन ताजें वीक कशें धरता. ही AI जेन्ना आमी डिप्लॉय करता खंयच्याय एप्लिकेशनाक, ताजो परिणाम लोकांच्या जिवनाचेर जाता. सपोज तुमी AI डिजीज डिटेक्शनाक डिटेक्ट केली, ती जर AI आपल्या इन्फरन्सान चुकली जाल्यार कोणाचें डायग्नोसीस चुकूंक शकता. AI तुमी फाल्यां एविडन्स म्हणून वापरता क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशनाक, ती जर ताणें रॉंग डिसिजन घेतलें आनी ताजेर रावन जर ब्लायंडली आमी फुडें गेले जाल्यार रॉंग मनीस रॉंग क्रायमान कन्विक्ट जावंक शकता. ह्या खातीर AIची जी डिसिजनां आसता तातूंत ट्रेसेबिलिटी आसपाक जाय की हें डिसिजन घेवपाक ताणें खंयचे खंयचे इश्यूज कन्सिडर केले. AIन एक्सप्लेनेबिलिटी आसपाक जाय की हे डिसिजन घेवपाक खंयचे फॅक्टराक कितलो वेट दिलो गेलो. ताजे वयल्यान आमी ठरोवंक शकता ती करेक्ट आसा काय ना, ती ताका ट्रस्ट करप काय ना.